नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दिप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयाच्यो मुखेल खबरो। ढवळीकरान फोंड्या सर्वेक्षणांतल्यान दादागिरी, धमक्यो आनी कमिशन ह्या मुद्द्याचेर सत्ताधारी पक्षाक घालो घेराव। वेंचणुके आदी 12 मतदारसंघांनी एमजीपीचे सर्वेक्षण आसा सुरू। ढवळीकराची ही कसली नवी राजकीय रणनीती? लैंगिक अत्याचार प्रकरणात दोषी ठरिल्ल्या तेजपालाक शरण येवपा खातीर मुजत दिवपाक सर्वोच्च न्यायालयान दिला न्हयकार। 3 सप्तकां भितर शरण येवचो म्हणून तेजपालाक दिला आदेश। कोलवाळ बंदखणीचेर दवरून आसा खर नदर। बंदखणीत चड पयशे दिवन दर्जेदार जेवण मेळप आनी हेर गैरप्रकारांची चवकशी करून अहवाल सादर करचो म्हणून पुलीस महासंचालकाक दिला निर्देश, सांगता मुख्यमंत्री सावंत। पणजेच्या बीएलओच्या कामकाजात जाता राजकीय हस्तक्षेप, काँग्रेसीचो आरोप। आडनाव बदलपाची प्रक्रिया आसा कायदेशीर, सांगता मंत्री बाबूश। काँग्रेसीचे आमदार आणि विरोधी पक्ष फुडारी आसून लेगीत पाटकरान डायसोसिजन शिक्षणीक संस्थेच्या मुद्द्यावेल्यान घेतली विजयाची भेट। विजयान यानादी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केल्ल्यान विजयाची भेट घेतिल्ल्याचे केले स्पष्ट। आणि सुमार 8 महिने झाले दावंडे वाठारात हुमकळत असा प्रश्न। थळावली एमएमसीच्या सीओची घेतली भेट। बिल्डरांक फक्त आमदार विजयाचो आसा तेको, आमदार करता फटिंगपणात थळाव्यांचो सणसणीत आरोप। आता खबरो विस्तारान। लैंगिक अत्याचार प्रकरणात दोषी ठरिल्ल्या तरुण तेजपालाक शरण येवपा खातीर मुजत दिवपाक सर्वोच्च न्यायालयान न्हयकार दिला। 3 सप्तकां भितर शरण येवचो म्हणून तेजपालाक आदेश दिल्ल्याचे कळटा। 2013 लैंगिक अत्याचार केल्ल्या प्रकरणात गोयच्या उच्च न्यायालयान 6 ऑगस्टाक तेजपालाक दोषी थारावन 10 वर्सांच्या बंदखणीची ख्यास्त फरमायल्ली। पक्ष बदलपाची राजकीय कारकीर्द, सत्तेचो अणभव आणि आता भाजपाक परतून लक्ष करप। मंत्री सुदीन ढवळीकरांच्या नव्या भूमिकेक लागून गोंयांतले राजकारण परतून चर्चेक आयला। फोंडेंतल्या सर्वेक्षणाच्या निमतान ढवळीकरान सत्ताधारी पक्षाक दादागिरी, धमक्यो, कमिशन आणि आडखून उरिल्ल्या कामावयल्यान रेवाडो घाला। त्याच बरोबर वेंचणुके आदी 12 मतदारसंघांनी मोगोचो सर्वेक्षण चालू आशिल्ल्यान ढवळीकराची फक्त सर्वेक्षणाची तयारी आसा काय नवी राजकीय रणनीती हे पळप महत्वाचें आसा। 2012 वर्सा मोगो पक्षान सर्गेस्त मनोहर पर्रीकारा वांगडा युती केल्ली। उपरांत मुख्यमंत्री पदाची सपना। मागीर 2017 सावन मंत्री सुदीन ढवळीकरांच्या राजकीय भूमिका पळयल्यार पक्ष समीकरणां बदलत आसा हें आमकां दिसता। गोंय सुरक्षा मंचाकडेन लागींपण, मागीर भाजपाकडेन सत्ता, मंत्रीपद आनी उपरांत भाजपाकडेन मतभेद। 2022 वर्सा भाजपा विरोधात भूमिका आनी तृणमूल काँग्रेसीकडेन राजकीय लागींपण। मागीर भाजपाच्या कमळात शिव परत आयलो। नितीन गडकरीच्या लागचो आसल्यान सुदीन ढवळीकराक प्रत्येक खेपे भाजपा विरोधात वेचून लेगीत वेचणुके उपरांत भाजपाच्या सत्तेन मंत्रीपद मेळ्ळा। आता मात वेचणूक तोंडार आसा आनी ढवळीकर परतून आक्रमक जाला। म्हणजे ढवळीकराच्या तकलेन विजेच्या पावरा इतले फास्ट कितें तरी शिजपाक लागला। मोगो पक्ष 12 मतदारसंघांनी सर्वेक्षण करता। फोंडा मतदारसंघातले सर्वेक्षण पुराय जाला अशें ढवळीकर हाणें सांगले। या सर्वेक्षणात नागरिकांनी गुंडागिरी, धमक्यो, कमिशन आणि नगरपालिका कामात कळाव जाल्ल्यान नाराजगी उक्तायल्या असो दावो ताणें केला। फोंड्या एमजीपी पहिल्या क्रमांकाचेर आसा अशें ढवळीकरान स्पष्ट सांगले। पूण मोगो फोंड्या मतदारसंघातल्यान स्वतंत्रपणान वेचणूक लढयतलो काय या प्रस्नाचेर सध्या हो पक्ष युतीत आसा आनी युती धर्माप्रमाण निर्णय घेतले अशें ताणें स्पष्ट केले। म्हटल्यार एके वाटेन सर्वेक्षणांतल्यान लोकमताची परीक्षा घेवप, दुसरे वाटेन भाजपाचेर अप्रत्यक्ष लक्ष आनी तिसरे वाटेन युती धर्माची भास। देखून प्रश्न एकूच, सुदीन ढवळीकर परतून राजकीय खेळ बदलपाची तयारी करता काय? कित्याक तर मंत्री सुदीन ढवळीकराचो इतिहास आसा, सत्ता आसा थंय उडयो मारपाच्यो। हाच्या आदारान पळयल्यार हो एक चिंतपा सारको प्रश्न आसा। आम्ही एकूच हे केला फोंडा। आता दुसरे कडेन आमचो सर्वे चालू आसा। म्हणजे टोटल 12 मतदारसंघात आमचो सर्वे जाता। ताचो रिजल्ट येतली मागीर हांव 24 नंतर सादारण रिजल्ट येता। हो एका पयलीं सर्वे चालू केल्लो। हो सर्वे जाल्या नंतर आमी दुसरे
पिळू शिरोडावी करतले तुम्ही सर्वे सगळेकडे करतले 12 मतदारसंघात साखळी करतले आम्ही सांगले 12 मतदारसंघात काढल्या तुम्ही साखळी म्हणजे आसा? आत्ता तुका सांग हांव नको साखळे सगळी सांगते काही पळोवचें पडटा मात तुम्ही आता फोंड्या सर्वेन फर्स्ट टाइम म्हणटा सो आता तुमचे मागीर कशें कितें बसपाचें काय पळय आमी युतीच आसा हां. युती धर्म पाळन करून मुखावेले जे राजकारण करता म्हणजे पूर्वी साखळी म्हणजे पुलीचा पाळी हा मोगूचा बाले किल्ला एक वेळचा पाळी हो पयलीं पसून बाले केल्लो आसा आनी आतां अजूनही मत आहे आतां पण सर्वे केला म्हणजे काय होणार ते बिचोली पाळी सगळे ह्यात सर्वे हो सर्वे 4-5 गोष्टींनी केल्लो आसा फोंडे कशें चलता हाजे पसून फोंडे कार्यकर्ते जे आसा डिफरंट पक्षांचे ते कशे वागता हाजेरूय सर्वे जाल्लो आसा आनी हो सर्वे आज पेपरारूच पळया बातमी आयल्या फोंडेच्या रस्त्याची तुमीच दिल्या हांवें न्हय सो जे काम मोगो पक्षान सुरू केलें पयलीं पसून आशिल्लोच मोगो पक्ष आतां लोकांच्या घरांत वचून आमी जेन्ना मोगो पक्षान आपलें काम चालू केलें तेन्ना लोकांक कळ्ळें मोगो पक्ष हो कितें लोकांनी खुबश्यो गोश्टी म्हजे मुखार मांडल्यो एक दादागिरी धमकी दिवप हो एक प्रश्न गुंडगिरी 2 प्रश्न मांडले तिसरो प्रश्न व्हेरी इम्पॉर्टंट इज कमिशन प्रत्येक गोष्टीत कमिशन घेवप आनी हें कमिशन घेवप आनी कितें करप हें सर्वेंत दाखयलें हें मोठें प्रकरण आसा तिसरो इज म्युनिसिपालिटीचें जें काम आसा तें कामां पासोय मारचें पडटा हें सर्वेंत दाखयलें हें म्युनिसिपालिटीच्या कावन्सिलराचेर दाखयलें आनी चवथे बाकीचे खूब सर्वेज आसा हेच्या नंबर मेळना नंबर दिल्या पूण तांकां बाकीचे हे मेळना तेय सर्वे रिफ्लॅक्ट जाल्ले आसा आनी तांचें मत इतलेंच आसा की खंय तरी हें सगळें बंद जावन मुखार येवपाक जाय सर्वे डिफरंट लेवलाचे सर्वे केले सगळे बाबतींत अबावट वर्किंग इन पोंडा कस्टोडियन्सी त्या नंतर इन्फ्रास्ट्रक्चर कशें आसा ताजेर आनी लोकांचें म्हणणें कशें हाजेर सर्वे करून हो रिजल्ट लायला महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे फुडारी सुदीन ढवळीकर हांचो स्टेटमेंट हांवें पळयला महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष ही गोंयच्या राजकारणांतली एक अवचिन्नपणां 5 वर्स ते कांयच करनात जो कोण सत्ताधारी पक्ष आनी ताज्या कडेक वचप ताजे कडेन सत्ता स्थानां मेळोवप पयशे करप अशे तरेन आपलें कशें तरी पक्षाचें हें पळय जें कितें आसा आपल्या मतदारसंघा पुरतें तें चलोवप ताज्या भायर फाटल्या 20-25 वर्सांत महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान गोंयच्या राजकारणात कितें उन्नती केल्या कितें विकास केला राजकीय स्तर पॉलिटिकल स्तर वयर काडपा खातीर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान कितें केलें तें सांगचें म्हाका दिसता आतां चड जालांचे मतदारांनी तांकां वळखपाची गरज आसा तांची कालेत वळखप ते कितें करतात ते कितें करूंक सोदतात तांचे आतां मतदारसंघान मतदारांनी पूर्णतः विचार करून मत दिवपाची गरज आसा अशे तरेचे एलिमेंट्स गोंयचें राजकारण आनीक सकयल देंवयत असतात गोमंतक टीव्ही खातीर विलियम रॉड्रिगीस. कोलवाळ बंदखण पुलीस खात्याक आडले उपरांत ताचेर खर नदर दवरून आसात. बंदखणीत चड पयशे दिवन दर्जेदार जेवण मेळप आनी हेर गैरप्रकारांची चवकशी करून अहवाल सादर करचो म्हणून पुलीस महासंचालकाक निर्देश दिला अशें मुख्यमंत्री सावंत सांगता. कोलवाळ बंदखणीत बेकायदेशीर खाण जेवण आनी रोख व्यवहारा संबंधी काँग्रेसीचे अमरनाथ पणजीकारान सरकाराक आयतारा धारेर धरिल्लो. सरकारी अन्न साठो आनी टीव्ही सयत अनधिकृत वस्तू बंदखणीत हाडपा खातीर पयशे घेता असो आरोप पणजीकारान केल्लो. वेगवेगळ्यो केसी आणि आयकूंक येता थंय कॅन्टिनान एक्स्ट्रा पयशे दिवन सुद्दां बरें जेवण मेळटा बी अशें म्हणून जाता. हांवें कोलवाळे हांवें पुलीस डिपार्टमेंटान सगळें हाडल्या उपरांत स्ट्रिक्टली विजीट दवरपाक लागून बाकीच्यो तेची लक्षांत येता हांवें DGPक इन्स्ट्रक्शन दिलां की वचून सगळ्याची इन्क्वायरी करणी रिपोर्ट सबमीट कर. आयज जायती बिलां इंट्रोड्यूस केल्या. आयच्या कॅबिनेटाक फक्त आमी जी बिलां इंट्रोड्यूस करतले ते आनी जे ऑर्डिनन्स काडलेले ते हे सगळी जी आसली तीच फक्त पास जाल्या ती असेंब्लीक ऑलरेडी घेतली. एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल म्हणून एडवोकेट प्रोटेक्शन बिलूय बी ऑलरेडी आयच्या कॅबिनेटाक आसलें वेगवेगळी बिलां आसली.
कोलवाळ बंदखणी ड्रग्स तस्करी प्रकरणात कैदी योगेश मांद्रेकर हाका कोलवाळ पुलिशेन अटक केली. बंदखणीत अवैध वस्तूंच्या नेटवर्क आड सुरू आशिल्ल्या कारवाये वेळार पुलिशेन ताका अटक केल्ल्याचें कळटा. ताका 3 दिसांच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. पणजी मतदारसंघातले बूथ लेव्हल अधिकाऱ्यांच्या कामकाजात राजकीय हस्तक्षेप जाता असो आरोप काँग्रेसीचे फुडारी सुनील कौटणकारान केला. मतदारसंघातल्या बियालोचेर थळावो आमदार बाबूश मोन्सेरात तशेंच भाजप फुडाऱ्यांनी दबाव घाला असो आरोप केला. मजगती आडनाव बदलपाची प्रक्रिया कायदेशीर पद्धतीन चालू असून ती थांबवूंक शकना अशें मंत्री बाबूशान स्पश्ट केलें. कांय जाणांकडल्यान गैरवापर जाता जाल्यार पुराय यंत्रणेक दोशी धरचे न्हय अशेंय बाबूश मंत्री सांगता. पणजे मतदारसंघातल्या बीएलओच्या कामकाजा वयल्यान काँग्रेस आनी भाजपा मदीं आरोप प्रत्यारोप करपाक सुरवात जाल्या. बूथ लेव्हल अधिकाऱ्यांच्या कामकाजात राजकीय हस्तक्षेप जाता असो आरोप काँग्रेसचो फुडारी सुनील कौटणकारान केला. बीएलओन खंयच्या राजकीय दबावाक बळी पडचे पयलीं वेंचणूक आयोगाच्या नेमां प्रमाण काम करचें अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या. मात मंत्री बाबूशान आडनाव बदलपाची प्रक्रिया कायदेशीर आशिल्ल्याचें सांगीत कांय जाणांच्या गैरवापरा खातीर पुराय यंत्रणेक दोश दिवप चुकीचें आशिल्ल्याचें स्पश्ट केलें. पण आज जे चित्र आमी पणजेंत पळयता इट इज अ व्हेरी स्कॅरी पिक्चर दॅट द ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स जे आसा बीएलओज बूथ लेवल ऑफिसर्स तांचेर आज ट्रेमेंडस प्रेशर आसा फ्रॉम द लोकल एमएलए बाबूश मोन्सेरात हू ऑल्सो हॅपन्स टू बी द रेव्हेन्यू मिनिस्टर. आणि आज हे बीएलओज अंडर प्रेशर काम करता आणि instead of following the prescribed law, instead of adhering to the guidelines given by the Election Commission of India, they are forced to follow the guidelines of Panjim MLA Babush Moन्सेरात and the BJP leadership, and we strongly condemn this. Specifically the BLOs of part number 10, 16 and 18, we are making a direct allegation that these 3 BLOs are taking dictates from the local MLA and the BJP leaders instead of following the law. The changes of name come through the proper procedure. It has been advertised on this thing, plus it is gazetted and all. Whoever has got to put objection, let them put an objection. So we cannot basically stop anyone doing anything, no? If it is a process, if you can do through process something, it is happening. So the people who have those people should object to it. सर कायदो चेंज जावपाचो दिश्टी पडना तुमकां अशें नांवाचो चेंज जाल्यार गोंयांची आयडेंटिटी चेंज जाता. Just see, if 1-2 fellows try to misuse the system, you cannot say basically the system is bad. बट डॉग जाणून गेलेलो मागीर आनी खूब जाण करतले फुडें सुद्दां आनीक करपाक लागतले न्हू समज अशें उलय जालें. बिकॉज संवसार आयज आहा फाल्यां आहा फाल्यां हांव आसतलो फाल्यां आसचो ना तेन्ना उलोवन कसलो फायदो ना आतां. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. काँग्रेसीकडेन स्वताचे आमदार आणि विरोधी पक्ष फुडारी आसून लेगीत डायसोसिजन शिक्षणीक संस्थेचो मुद्दो विधानसभेत मांडपा खातीर काँग्रेसीचो आदलो अध्यक्ष अमित पाटकारान विजयाची भेट घेतिल्ल्यान चर्चा सुरू जाल्या. मजगती आपणे हो मुद्दो आमदार कार्लोस फेरेरा हांचे कडेन मांडला. विजयान यानादी अधिवेशनात हो प्रश्न उपस्थित केल्लो आणि संबंधित लोकांनी आपल्याक हो विशय विजया कडेन मांडपाक सांगला. हाका लागून आपणे विजयाची भेट घेतली अशें अमित पाटकारान स्पश्ट केलां. पळयात. गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो आदलो अध्यक्ष अमित पाटकारान आमदार विजय सरदेसायची भेट घेवन येवपी विधानसभा अधिवेशनात डायव्हर्सिजन शाळेचो मुद्दो उपस्थित करपाची मागणी केली. विजयाक मेळपा फाटल्यान कसलोच राजकीय उद्देश ना अशें पाटकाराचें म्हणणें. मजगती काँग्रेसी कडेन स्वताचे आमदार आनी विरोधी पक्ष फुडारी आसून लेगीत शिक्षणीक संस्थेचो मुद्दो विधानसभेत मांडपा खातीर पाटकारान विजयाची भेट घेतली. मात हे विशीं विचारल्यार पाटकार सांगता आपणे हो मुद्दो आमदार कार्लोस फेरेरा हांचे कडेनूय मांडला. आमदार विजयान ह्यान आदी विधानसभा अधिवेशनात हो प्रस्न उपस्थित केल्लो आणि संबंधित लोकांनी आपल्याक हो विशय विजया कडेन मांडपाक सांगला. हाका लागून आपणे विजयाची भेट घेतली अशें पाटकारान स्पश्ट केलें. मजगती हो मुद्दो ह्या सप्तका भितर सुटावो करात नाजाल्यार अधिवेशनात ह्या मुद्द्याचेर सरकाराक म्हारग पडटले अशी शिटकावणी विजयान दिल्या. पयर आमी एक इशू घेतिल्लो ऑफ द डायसेशन सोसायटी ऑफ एज्युकेशन ज्याचे 138 स्कुलाचे स्टाफ टिचींग आनी नॉन टिचींग हांकां हे प्रमोद सावंताचें सरकार सिस्टमॅटिकली टार्गेट करता. आनी वी हॅड गिवन अ डेडलायन टू
टू द गव्हर्मेंट की 10 दिसांनी जर तर तुम्ही हे करना जाल्यार आमकां रस्त्यार येवचे पडटले बिकॉज आउट ऑफ 138 स्कूल जवळ जवळ 400 टिचींग नॉन टिचींग स्टाफ आमकां इफेक्ट जाता. आतां कंटेम्प्ट पिटिशनूय तांणी फायल केला आज 25 तारीख. सो आय थिंक टुडे द हियरींग स्टेट गव्हर्मेंटान ते चॅलेंज केला इन सुप्रीम कोर्ट. स्टे ग्रांट जाल्ली ना. That day I had said that we'll raise this issue inside, outside, wherever possible. Last year, monsoon session विजय सरदेसायान प्री प्रायमरी 28 जुलय 2025 ताणें प्री प्रायमरी टिचरांचो मुद्दो काडिल्लो, एक प्रश्न घातिल्लो आनी मुख्यमंत्र्यान ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस सांगिल्लें आपूण करता म्हणून. आज 1 वर्स मायज जालें ते सुद्दां तो प्रश्न मिटयना. सो वी हॅव कम हियर टुडे, वी हॅव एक्सप्लेन्ड हिम आनी आमकां खात्री आसा की तो विशय हो असेंब्लीन मांडटलो आनी हे 400 टिचींग नॉन टिचींग स्टाफ जे आसा तांकां न्याय मेळोवन दितलो. प्रेसिडेंट आसतना इन आय थिंक हीज चेंबर ओनली इवन युरी आलेमॉस लेड मायनिंगाचो प्रश्न घेवन गेल्लो मरे इन हीज चेंबर एंड देन ही हॅज टेकन दॅट एंड वी हॅव रिझॉल्व्ड इट. एक म्हणल्यार डायसेशन सोसायटीचो रोल खूब जाण जे आज आमदार आसा हांकां घडोवपाक अनडिनायबल की डायसेशन सोसायटीचे 148 म्हणजे 38 इश्कोलांनी खूब जाणांक घडयलेले आहा. रेजिनाल्ड लॉरेन्सान कितें तरी दिलां ऑलमोस्ट इक्वल टू वॉट वी वर सेइंग. सो मे बी ही इज जॉइनिंग द ऑपोजिशन. सो देर मे बी अदर्स. बाबूश मोन्सेरात मंत्री आसतना खूब गायडलायन्स धाडिल्ल्यो एज्युकेशन मिनिस्टर. मे बी ऑल्सो ही विल फील लायक डुईंग कॉमन कॉज. आनी आतां सिजन जाला, इलेक्शनाचो सिजन आयला. सो कलर दाखोवचो पडटलो. जर दाखयना जाल्यार लोकांक कितें कळपाक जाय, समजूंक जाय, ते लोक समजतले. हो इशू ह्या आठवड्यान सॉल्व करा, नाजाल्यार तांकां असेंब्लीन हाजेर मारक पडटली. हो इशू मारक पडटलो. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग प्रभू मोळकर्णेकार. दावंडेच्या तळावनी सुमार 8 म्हयने जाले हुमकत आशिल्ल्या प्रश्ना खातीर लढो दीत आसात. मात अजून मेरेन तांचो प्रश्न सुटावो जावंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या. मंगळारात थळाव्यांनी MMCच्या मुखेल्याक भेट घेतली. अजून मेरेन कसलीच हालचाली नाशिल्ल्यान आता थळाव्यांनी सरळ न्यायालयात वचून कायदेशीर लढो दिवपाची शिटकावणी दिल्या. मजगत ह्या बिल्डरांक फक्त आमदार विजयाचो तेंको आसा. विजय फक्त फटिंगपणां करता असो सणसणीत आरोप करीत आमकां आमदार हेर मंत्र्यां कडेन हो प्रश्न घेवन धाडटा जाल्यार आमदार आसा तरी कित्याक 500 सोपिल्ले थळावे जाप मागतात. Enhancement of building height. Now I have already said that those 2 notifications of 29th August and 24th August which empower the government to enhance the FAR are null and void. And I'm going before the court to get those notifications struck down. So I'm telling this builder, you go forward, there's no problem. I will get to you through the court of law. स्टोन धरतात. सो हे लोकां चोवन तेका मातशें दिवं कांय कोणा कितें बाबा ह्या लोकां भाडे लोकां प्रोजेक्ट नाक म्हणून. सो जेन्ना तुमकां प्रोजेक्ट नाका जाल्यार ते टायमाचेर तुमी कितें एक्शन? आमी पयले भायर सरले जे टायमार फेन्सिंग मारचोय आमी तेन्ना भायर सरले. आतां मुडचोय आतां सपोर्ट मुडचोय तांकां बिल्डर फकत विजयाक सपोर्ट आहा आनी कोणाक सपोर्ट ना. आतां आमी हितून ते प्रोजेक्ट आला गो मात 6-7 म्हयने जाले. विजय फकत म्हणटा आपण लोकांक बारबो आहा. TCP तो लेटर केला म्हणटा. ती केसो लेटर केल्या? TCP तो लेटर केल्या जाल्यार तांकां सगळो प्रोसेस चालू आहा. चोवपाक गेले ते पुरमाणे आतां आमी ते चोयले ते पुरमाणे पेपराचेर चोयले ते पुरमाणे तांकां आनी 15 दिसांनी लायसन्स अशें मेळटा. चोवपाक गेले ते पुरमाणे विजय कोत्ती फकत फोटींग आहा. आनी तो आमकां सांगता, विजय आमकां सांगता तूं म्हूण दामू घे आनी विश्वयता बोले जाय न्ही. अरे MLA आहा कोण रे? MLA कोण रे? आमगे वचपाचें आनी तूं कितें कोता? तूं रिजायन जावं मरे. तुका जाय ना लागून तूं रिजायन जावं. आनी तुका जर जायना जाल्यार तूं कॅम्पेनींग करना इलेक्शन देना लोकांक सांग दामूक वोट मार म्हूण. आनी तो आनी एक सांगता बे हें भायर सरलें म्हणटा तो. अरे बाबा हांव 6 म्हयने जाले प्रोजेक्ट भायर आनी आमी भायर सरले म्हणटा चोय. आमगे गांवच म्हयना गांवच बायलो वचून भायर सरले. आमगे गांव सांबाळपाक जाय आनी बेबो म्हणटा चोय बेबो
कोण तो 2017 दाखवला वॉच बेब 2017 रात्री 12:30 गिमा टायमा उडकी मान येऊन गेलो हो बेब आम सांगपाला आलो हो बेब 12:30 रात्री उडकी मान गेलो आम्ही सपोर्ट करपी जागा 2017 आम भरपूर सपोर्ट केला हांवें त्या गोट मारला गेलो आमी पार्टी को जाय हो जिकेल म्हूण राती 12:30 खबर हो गेल म्हूण हो बेब आम सांगतालो बेब उडे तो हो Tuesday also they visited my office. I told I will obtain legal advice, opinion from our High Court advocate in respect of all the complaint, all the presentation given by these people. According I obtained it yesterday. I said a copy. I read it, technical section, everything. I said also verify what is the content. It is lengthy, more than 5 to 8. I will go through. Also, I told them I will go through this. He also guided me in respect of this and so, and accordingly I told them that we file way forward to the administrator. Once he will this decision, we will comply to it. बचपाय रोमियो लेन प्रकरणातल्या सौरभ लुत्रा आणि गौरव लुत्रा आणि अजय गुप्तांका मेळिल्लो सशर्त जामीन मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान रद्द केला. या तिगाय जाणांक 2 सप्तकां भितर शरण येवपाचो आदेश दिला. मस्कती या निर्णयाक आव्हान दीत जामीन रद्द करपाचा आणि शरण येवपाच्या आदेशाक स्थगिती मेळची हाचे खातीर आरोपींनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्ल्याचें कळटा. कानापूर प्रकल्पाआड 147 दिसांच्या निषेधाक आप राष्ट्रीय निमंत्रक अरविंद केजरीवाल हांणी आपलो तेंको दिला. मस्कती गोंयांत देशांत सगळ्यात चड वाहन मालकांची दाटाय आसा असो दावो करून फुडल्या संसद अधिवेशनात आपाचे मुखेली हो प्रश्न मांडटले अशें आश्वासन केजरीवालान दिला. भ्रष्टाचार हो रहा है और लोग परेशान हैं, लोगों के खिलाफ विरोध कर रहे हैं. आज 147 डेज हो गए उनको कारापुर को, तो हम पूरी तरह से उनके साथ हैं और अंत समय तक उनके साथ लड़ते रहेंगे. सर, उनका एक ये था कि दिल्ली कॉन्करिंग गोवा, ऐसा आप दिल्ली से बिलोंग करते हो, इस तरह से हम लोग इसको इनके मुद्दे को ये जंतर मंतर पे आए थे, हमने सपोर्ट किया था. अब अगला जो भी सेशन होगा हम अपने एमपीज को बोलेंगे, इसको पार्लियामेंट में उठाएंगे. केजरीवाल जी गोवा में टाउन हॉल में मीटिंग की है, इतने लोगों को संबोधित किया, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि गोवा के लोग सबसे ज़्यादा देश में परेशान हैं, क्योंकि 87% फैमिलीज इन गोवा ओन अ 2 व्हीलर और हर 2 व्हीलर हर 4 व्हीलर के पेट्रोल बेस जो भी है उसकी माइलेज कम हो गई है. गोवा के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं E20 से. लोगों की माइलेज कम हो रही है, लोगों के फ्यूल सिस्टम इंजन खराब हो रहे हैं. कार्बोरेटर्स लेके आए थे कई मिस्त्री, उन्होंने दिखाया कि किस तरह से कार्बोरेटर्स खराब हो रहे हैं. 87% ऑफ गोवन फैमिलीज ओन अ 2 व्हीलर. तो इसका मतलब 87% गोवा के लोग जो हैं वो E20 की वजह से परेशान हैं. लेकिन सरकार सुन नहीं रही है, मोदी जी सुन नहीं रहे हैं. तो आज लोगों ने ये तय किया है कि अगर गोवा के आने वाले चुनाव में लोग बीजेपी को हरा दें तो E20 ये तुरंत वापस ले लेंगे. इन लोगों को अहंकार हो गया बहुत ज़्यादा बीजेपी को कि हम जो मर्जी कर लें, जो मर्जी गलत पॉलिसीज जनता पे इम्पोज कर दें, जनता कुछ नहीं करेगी और हम तो चुनाव जीत ही जाएंगे. एक बार इनका अगर चुनाव हारने का सिलसिला चालू हो गया तो फिर इनको अकल ठिकाने आएगी, इनको जनता की सुननी पड़ेगी. सोमारा रातीकडेन कुंकळे वाठारात एक अजापाची गजाल घडली. कुंकळे पालिकेच्या अध्यक्षाची गाडी पालिके मुखार उभी आशिल्ली. हे गाडयेंतले कांय अनवळख्या चोरांनी बॅटरीच चोरून व्हेली. हे संबंधीत पालिकेन कुंकळे पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केल्या. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. हेज्या पयलें जेन्ना चेअरपर्सन जेन्ना घरा गाडी वताले, मुगली वायफ 2 पार्टी चेअरपर्सन, मुगे काजनूय लँड्री म्हाका तोवूय 2 पार्टी थिंगा चेअरपर्सन. ह्यो पयलीं गाडयो सदां घर वताले. आतां थिंगा कितें जालां, आजचे दिसा पयले पाट चोरी जालो ना, हेज्या पयलेय चोरी जाले आनी सगळे बॅटरी मागीर कितें काय गार्बेज बिन्स आनी नाका टायर तेवूय चोल्याय, सगळे चोल्याय. आनी थिंगा पयलीं सदां विचारून गेले CCTV आसना. थिंगा पयलीं लोकांनी गाडी ती चेअरपर्सन घराकच वताले, मग गाडी हें प्रॉब्लम जाताले. आतां हेजे आन्सर कोण दितलो? आमगे चीफ ऑफिसर आहा, चीफ ऑफिसर बरो एक स्ट्रिक्टूच, बट स्टील नोबडी इज टू सी आफ्टर दॅट.
आता तेमी मागता जीव असो बरे एक ऍक्शन घेवची आणि त्या चोरा दोन बेगीनू काडचो. सध्या आमचे ड्रायव्हर येयलो गाडी स्टार्ट मारपाक तेन्ना तेजी गाडी स्टार्ट जायना तेन्ना पळय जाल्यार बॅटरी ना जाल्यार आमी इमिडिएटली पोलीस कंप्लेन फायल केली आता पोलीस इन्व्हेस्टिगेशन करतले. इन्व्हेस्टिगेशन जालें की मागीर आमी आमी डेली पार्किंग करता दिना म्हणजे पोलीस कंप्लेन जाली ऑलरेडी पोलीस आणि हे इश्यू करताले आता हो इश्यू केलो तो आतां पळप लोकांक कटलो कितें हांडवताले ते आमी त्या ड्रायव्हरांक त्रास नाका आनी कित्याक आतां ही बॅटरीची आतां ही बॅटरी न्हू हांगे हितून कित्याक गार्बेज प्लांटार लॅपटॉप आसलो तो पुसाना जालो आणि सेकंड बॅटरी आणि आता म्हाका कडेन सांगला जेंचे आनी 2-5 वर्सां बॅटरी ना जाली कितें रिक्षाची हें जावपा जायना आमगे म्युनिसिपालिटी चीफ ऑफिसरान केस करपा जाय तेजेर नाल्यार सदां अशें जाता. अणजूण वाठारात वेपार परवानो नासतना चलोवपी दुकानाचेर एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी धाड घाली. दुकानातल्या 50,000 फ्रोझन जांभळां अधिकाऱ्यांनी जप्त केली. संबंधित विक्रेत्याकडे एफडीएचे गरजेचे परवाने नाशिल्ल्याचे तपासात उक्ताडार आयले. पुण्याच्यान धाडिल्ल्या या जांभळांच्या पाकिटांचेर गरजेचे स्टॅम्प आणि माहिती नाशिल्ल्याचे उक्ताडार आयले. एफडीएन जप्त केल्ली फ्रोझन जांभळां नष्ट करपाचो निर्णय घेतला तशेंच विक्रेत्यांक 10,000 रुपयांचो दंड घाला. हे कारवाये वेळार मावाय जप्त केला. फ्रोझन जांभळां धाडपी पुण्याच्या संबंधित व्यक्ती आड फुडली कारवाय करतले अशी माहिती एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. ड्रग्स ॲडमिनिस्ट्रेशनाच्या टीमीन आयज एक अर्ली मॉर्निंग सर्वेलन्स ड्रायव्ह केल्ली. इंटरस्टेट बसीस जे येतात ते चेक करपाक कांय दीस आमचे अशेच चेक चालूच आसलेले. चड करून जे महाराष्ट्रान जी कारवाई जाता ताच्या वयरूय कितें तशेंच महाराष्ट्राच्या गोंयान येता म्हणून पळोवपाक ह्या संदर्भात आमी कारवाई चालूच दवरलेली. आयज जेन्ना आमी चेक करताले तेन्ना आमकां एक फ्रोझन आयटम जामून फ्रोझन आयटम हे मेवले. अरावंड 50,000 वर स्टॉक आसा तो पुणे सान कोणे हांगा मागयल्लो लोकली आनी तो लोकली हांगा कितें आयस्क्रीम करता किंवा कितें डिस्ट्रीब्यूट करता म्हणून अशें ताणें डिक्लेअर केल्लें आसा. जेन्ना आमी फुडली कारवाई केली आमकां कळून आयलें की ज्या मनशान हो कन्सायनमेंट बूक केल्लो ताचो एफडीए लायसन्स एक्सपायर जाल्लो आनी ज्या पार्टीन हे धाडला ते हेजेरूय कांय लेबल्स कांय घालूंक ना, लेबल डेक्लरेशन घालूंक ना. सो ह्यो दोन मेजर नॉन कम्प्लायन्स असल्या कारणान जी पार्टी जी महाराष्ट्राची आसा ते आमी डिटेल्स काढून महाराष्ट्र एफडीएक बरयतले. पुण्यान जी पार्टी आसा तांचेर एक्शन घेऊ आणि जो आमचो लोकल वेंडर जो आसा ताका आमी नोटीस इश्यू केला टू स्टॉप हिज बिझनेस आणि ताका अंडर सेक्शन 69 आमी पेनल्टी घातलेली आसा. कंपाऊंड करून ताका डायरेक्ट फायन घातलेली आसा. ताच्या भायर जे दुसरे प्रोडक्ट्स आसा मावा किंवा खवा हे मिल्क प्रोडक्ट्स हाजेरूय आमी आमची चॅक्स जे आसा ते स्टेप अप केल्ले आसा. आणि आमकां असो एक 100 kgs मावा म्हणजे मावा म्हणून हाडटा पूण जेन्ना तो प्रोडक्ट टेस्ट केल्लो करून आमकां कळून येता की ताका एडिबल व्हेजिटेबल ऑयल तेतून मिक्स केल्लें आसता. सो असलो प्रोडक्ट आमी डिटेन केल्लो आसा आनी हेजे सॅम्पल्स आमी धाडलेले आसा. कोण फूड बिझनेस ऑपरेटर्स आसा जे मिठाई करता तांणी बरी शुद्ध दुधाची मिठाई करची न्हय असले जे सबस्टँडर्ड प्रोडक्ट जे आसा ते घेवन मिठाई करची न्हू. की मिल्क प्रोडक्ट जो आसा हाजेर आमचो स्पेशल फोकल पॉयंट जाल्लो आसा आणि एनालॉग पनीर हाजेरूय आमी पयलींच आमची कारवाई जाल्ली एक्चुअली गोंयान आणि आमी एक्शन घेवन आमी एक लायमलायटान हाडलेलो इश्यू आसा. 5 बॉक्सां आसा हांगा आणि इट इज 250 kgs प्रोसेस्ड जामून आणि टोटल हेजो जो सेल व्हॅल्यू जो बिल आसा तो 50,000 ताणी डिक्लेअर्ड व्हॅल्यू आसा. ज्या वेंडरान तो ऑर्डर केल्लो तो खंयचो लोकल हांगा ना तो पुणे लोकल वेंडर हांगाचो अंजुनचो वेल्डर तो कोणे ऑर्डर केल्लो तो आणि धाडल्या ती पार्टी पुणेची. रेस्टॉरंट आसा हांगा पूण त्या रेस्टॉरंटाचे लायसन्स एक्सपायर जाल्ले आसता. दुसऱ्या रेस्टॉरंटांक बारीक पोर्शन्स करून ते डिस्ट्रीब्यूट करता म्हणून फायन घातलेली आसा ताका. सो ताजेर ताबडतोब आमी ताका कंपाउंडिंग करून फायन घातलेली आसा. फायन कितल्याची घेतलो ताका आमी 10,000 फायन घातलेली आसा. पुण्याचो असून तो क्लेम करून येवचो ना म्हणून पेरिशेबल प्रोडक्ट जाल्ल्या कारणान इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लीक हेल्थ तो आमी डिस्पोज करतले विथ द प्रॉपर प्रोसेस कितें आसा. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.